Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कारण आज जी परिस्थिती गोंयच्या एक विचित्र परिस्थिती आसा. सगळे आमी मॅक्झिमम मतदारसंघात हे सादारण थंयसरल्या आयाराम गयाराम अशा लोकांचो सगळ्या मॅक्झिमम मतदारसंघात पक्षा भितर भरावणो आसा. आणि कशें आसता की एखाद्या 2 पावर सेंटर्स जाले, हेचे दुसरे जे येयल्ले आसा ते सगळे अन्य पक्षांसून आनी त्याच्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते त्यांचे बरोबर येयल्ले असतात. जाता कशें हेतून जे जुने सिनियर आणि प्रामाणिक काम केल्ले जे कार्यकर्ते असतात त्यांची खऱ्या अर्थान गळचेपी जाता. त्यांच्या आवाजाक हांगासर वालोर उरना, कारण हांगासर जे नवीन जे येयल्ले आसा ते सत्ताधारी असतात आणि आमी सत्ताधारी आसून हांगासरलो जो प्रामाणीक जुनो कार्यकर्तो आसा हो खंय तरी सायडलायन जाता. उदाहरणार्थ म्हणजे हांगासर आमचे कडेन अरुण बांदकर म्हणून आमचो जुनो कार्यकर्तो जो जिल्हा पंचायत सदस्य आसलो, त्या ही कालची जी निवडणूक जाली त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या वेळार तो सिटींग झेडपी आसतना सुद्धा त्याचें नांव सुद्धा यादीन हाडलें ना आणि इतको प्रामाणीक कार्यकर्तो. दुसरो आमचो पालयेचो माजी सरपंच संदीप नांजे, हेचे बाबतींत तेंच जालें. एखादें बोर्ड आसता तो हॉर्टिकल्चर बोर्डाचेर आसलो डायरेक्टर, एखादे कितें तरी मतभेद जाले म्हणून त्या कार्यकर्त्याची हकालपट्टी अशें म्हणप हें म्हाका उचीत दिसना. ह्या दीपक कोंडकाराक 2002 हांवेनच पक्षान हाडलो, जेची वळख व्हडले लिडर आमचे मनोहरभाई पर्रीकर जे आज ना तेंचे बरोबर करून दिली, मान सन्मान मेळयलो. आणि जेन्ना इतके सगळे पक्षाच्या हेतूंच्यान जेन्ना वयर येता आणि वयर येतकच पक्षाच्या अगेन्स्ट आणि पक्षाच्या आमदारा अगेन्स्ट जर काम करपाक लागलो, आमदारी सोडून पक्षा अगेन्स्ट जर काम करपाक लागलो जाल्यार ती वागणूक मेळटली. जेन्ना नांवां प्रपोज केली वता तेन्ना खंय तरी हांव म्हणिना मिस्टेक, पण एक इन जनरल अरुण बांदकाराची जबाबदारी आसली की पक्ष सृश्टी कडेन एक बाबा आपली हकीकत मांडपाची. आणि म्हाजे सारको मनीस जांकां सगळ्या आदल्या BJPच्या सगळ्या लिडरा पासून सगळ्या कार्यकर्त्याचो मान सन्मान राखता हेचे फुडें मानतलो. आणि जेन्ना जर अरुण बांदकारान पक्ष सृश्टी कडेन म्हटलें आणि पक्ष सृश्टीन म्हाका सांगलें, म्हाजी कांयच हरकत नासली.